Namaskar, Yokar. Welcome to Journo Speak, Prudent Media's unique program in which we meet two of Goa's leading journalists and discuss with them Goa's topic that is relevant to Goa and Goans today. तर आज आमच्या स्टुडिओत आसात आमचे मानेस्त राजू बाब नाईक जे एडिटर लोकमतचे जावन आसात आणि दुसरे आमचे गेस्ट आसात बाब रुपेश सामंत जे गोवा ब्युरो इन चार्ज PTIचे. तर आयचो आमचो टॉपिक आसा जो खूबच रेलेवंट आसा आणि जो गोंयभर सध्या चर्चीत आसा तो म्हणजे बजेट. गोवा स्टेट बजेट फॉर 2012-13. इज इट रियलिस्टिक ऑर इज इट पॉप्युलिस्ट? तर राजू बाब, गोयचे बजेट बाब मनोहर बाब पर्रीकार यांनी हाणें प्रेजेंट केला असेंब्लीत. हाजेर एक 2 मिनटां तुमचे रिएक्शन एंटायर बजेटाक एक आमच्या दर्शकांक सांगशात. म्हाका अशें दिसता की आमी खरेंच ताजेर रिएक्शन दिवपाक पात्र आसा काय कितें, कारण कितें जालां की आफ्टर इलेक्शन पर्रेकाराक लोकांनी इतली भरभरून मतां दिल्यात आनी येदो तांकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा की पर्रेकार जाला सुपर हिरो. पर्रेकार हॅज बिकम ए अमिताभ बच्चन ऑफ गोवा आनी ताका लागून पर्रेकार कितेंय केलें जाल्यार लोक ताळयो मारतात. सो म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान ताणें लोकांक इतलें सगळें भरभरून दिलां की प्रत्येक असो एक ताणें घटक दवरुना की जाका खूश करूं ना ताणें. सो ताणें म्हजे कोतान ताणें गृहिणी, सामान्य मनीस, आदिवासी, स्थानीक समाज धरून ते मायनोनर कसिनोवाले सगळ्यांक खूश करून उडयल्यात. रुपेश बाब, तुमचें कितें म्हणणें आहा? पॉप्युलिस्ट बजेट पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे सगळ्यांक खूब जाणांक खूश केलें, पूण तेजें इम्प्लिमेंट जर करतलो न्ही जाल्यार एक पर्रीकार वयर आसून कोता येना. प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर पर्रीकार जावचो पडटलो आनी ताणें इम्प्लिमेंट करचें पडटलें. जेन्ना खंय वचून 1000 रुपया कोणाक दितले, फॉर एक्झाम्पल DSS स्किमीचे तुमी पळयलें कितलेशेच बोगस लोक आयले, खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंटूय खंय भितर DSS स्किमाचे बेनिफीट घेता. तशी आतां अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स स्कीम आसा किंवा हावज वायफ स्कीम आसा. पर्रीकार पणजे रावून थंय सगळें मॉनिटर करपाक शकपाना. जो मेरेन प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंट पयलीं कशें मी अण्णा आहे म्हूण टोपी घालून भोंवताले 1000 रुपया, पण मी पर्रीकर आहे म्हणून जर त्यांनी त्याच एन्थुजियास्टिकली इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार सक्सेसफूल जातलें, नाजाल्यार मेजर फेलियर जावपाक शकता आनी फ्रॉड्स जावपाक शकता. सो इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें हें पळोवचें पडटलें. अदरवायज इट इज व्हेरी पॉप्युलिस्टीक, बट देर आर सम फ्लॉज लायक I don't know, you will be discussing it on later stage, but like petrol for example तुवें देंवयलें इन्फ्लेशना खातीर, पूण तूं इन्फ्लेशन कसो देंवयतलें पेट्रोलांतल्यान? तूं पेट्रोल देंवयलें पूण टॅक्सीवाल्यांक आनी ते रिक्षावाल्यांक आनी पायलटांक तूं सांगपाचें तूं तें भाडें देंवय म्हणून. तूं पेट्रोला परस जर डिझल इल्लें कमी देंवयलें जाल्यार इन्फ्लेशन चड कंट्रोल जावपाचें. अशे खुबशे आस्पेक्ट आसा, पूण इट्स ओवरऑल पॉप्युलिस्ट बजेट, लोकांक आवडटा तें. बरें आसा, सुरवात आमी बजेटाची करया. तुम्ही म्हणले की सामान्य मनशा सगळ्यांकच बेनिफीट जाल्या बजेटांतल्यान, जर्नलिस्टाकय बेनिफीट जाले. आता हो जर्नो स्पीक कार्यक्रम म्हणटा सगळ्यांत पयलीं आमी येवया की जर्नलिस्टांक जे सॉप्स दिल्या बजेटांत आमचे फायनान्स मिनिस्टरान, ताजे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आहा राजू, हें म्हाका सांग तूं. बट एट द सेम टायम एक प्रेस कावन्सील ऑफ इंडियाचो एक रिपोर्ट आसा फाटीं की एनी सॉप्स गिवन टू एनी जर्नलिस्ट इज एक्चुअली अनड्यू फेवर्स दाखोवप गव्हर्मेंटान जर्नलिस्ट. इन दीस कॉन्टेक्स्ट तूं कितें म्हणपाचें? एक अशी दोनूय भशेन आमी ताचो विचार करूं येता की निमाणें गव्हर्मेंटान जेन्ना पत्रकाराक जर कितें जर बेनिफिट्स किंवा सवलती दिल्यो न्ही, तो कोण BJP किंवा ते पर्रेकार दिना, तो गव्हर्मेंट दिता. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान कांय ज्यो पळय कितें वस्तुनिश्ठ आनी खऱ्यो ज्यो गरजेच्यो आहात त्यो सवलती घेवपान वायट कांय ना. आनी त्याच भशेन त्यो घेतकीर म्हाका आयचे गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टान जी प्रतिक्रिया दिली ती बरी दिसता की आमी तुगेल्यो ह्यो सवलती खातीर तुमकां धन्यवाद दितात, पूण त्याच भशेन तूं आमचेर दबाव हाडपाना. हे सवलत दिली म्हणून, ह्यो सवलत दिली म्हणून तुमी अशें करपा जाय, अशें तरेचें प्रेशर आमचेर येवपाना अशें आमी आस्त बाळगितात. आनी म्हजे कोतान गोंयचे पत्रकार खूब शाणे आनीक तांकां खबर आसा की जरी पत्रकारांक सवलती जरी दिल्यो त्यो सवलती कोण आपल्या बोल्सांतल्यान काडून दिना, तेन्ना आमी आमचो पळय जो रोख, आमी आमचो पळय जी कितें बडी मारपाचें पळय जो कितें अधिकार आसा तो अधिकार आमी बजयतले अशें म्हाका दिसता. पूण त्याच भशेन पत्रकारांक कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले, विशेशतः पत्रकाराक पणजे रावचें पडटा. सो हावजींग पळय ताणें पळय करतलो म्हणला, ताणें अजून ती स्कीम जाहीर करूं ना किंवा ताची रूपरेषाय स्पश्ट करूं ना, पूण ताणें पळय म्हणलां की हावजींग पणजेन आज पत्रकारांक घरां दिवपाची गरज आसा. पूण हाजेर हायकोर्टाची कितें 2 रुलींग जाल्ले आसा म्हाका वेगवेगळ्या हायकोर्टाची हावजींग फॉर जर्नलिस्ट. हायकोर्टाची रुलींग जाल्यार ती गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स एलोकेशनाचेर जाल्ली आसा, बट तो व्हडलो कांय इम्पॅक्ट जाल्ले ना. मॅक्झिमम जर्नलिस्ट आसा पळय न्ही, खुबशे जाण गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान रावता. अनड्यू फेवर ही गजाल आसा पळय न्ही, ती जावपाची जाल्यार पयलींच जाता आशिल्ली.
पूण पत्रकार कितें जाल्यार आपल्या जातीचेर लास्टाक वतात, ताका मारपाचें आसा जाल्यार तो कसोय करून खंयच्यानूय तो नॅगेटीव करता आनी ताका जर न करपाचें आसा जाल्यार तो 70तल्यान पणजे बायकार येवन सुद्दां त्या सरकाराचे बरें बरयता. अनड्यू फेवर्स जावपाची पॉसिबिलिटी ना. एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा भितर, तेणी प्रत्येक फावटी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट म्हणून उतर वापरला. प्रत्येक पेपरान चडांत चड 30 जाण एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट आसता. आतां खुबशे कडेन अशें जालां की खूब वर्सां काम केल्ल्या कारणान एक्रेडिटेड जर्नलिस्टांक तांची स्केल वाडलेली आसा. तांकां आपलें एक घर घेवप इन एन एवरेज परवडटा. कोणाक परवडना? जे मिडल लेवलाचेर जर्नलिस्ट आसा, जे आसा खूब काम करता फाटलीं 4-5 वर्सां पूण एक्रेडिटेड ना, तांकां कशें प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो? फाल्यां कशें जाता, हें फक्त उतरशें दिसता बजेट डॉक्युमेंटान, पूण जेन्ना एक्चुअल स्कीम इम्प्लिमेंटेशन जाता तेन्ना इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचोच डायरेक्टर बसतलो, तूं एक्रेडिटेड ना मरे म्हणटलो. आतां आमी जे आतां थंय परत फेवरिटिझम ना, मागीर तांकां डिनायल जाता, कंप्लीट डिनायल जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां प्रुडंटाचेर उलयता, इतले सगळे प्रुडंटाचे थ्रू वता, पूण इलेक्ट्रॉनीक मिडिया इज नॉट रजिस्टर्ड. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया इन गोवाचे जे चॅनल्स आसा दे डोंट हॅव एक्रेडिटेशन. तांकां कशें तूं हें करतलो? म्हणजे तांणी बेनिफिट्स घेवप ना की फक्त खूब वर्सां काम केल्ल्याच मनशांनी बेनिफिट्स घेवप? ताणें तें एक्रेडिटेड हे वर्ड काडपाक जाय आशिल्लो, क्वॉलिफायड जर्नलिस्ट म्हणून घालपाक जाय आशिल्लो, डिपेंडींग ऑन एडिटर्स चॉयस. सो प्रत्येक फायन प्रिंटाचो प्रॉब्लेम जो आसता तो हांगाय आसा. तुवें घराचें म्हणलें, जर्नलिस्ट घराचें. आतां जनरल ह्या बजेटाक एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जाला, एक्सेप्ट आय थिंक फ्रॉम वन इंडस्ट्री, दॅट इज द हावजींग इंडस्ट्री. हावजींग इंडस्ट्री म्हणटा की लोकांक म्हणजे जांकां व्हडली घरां एफोर्ड जायना, जांकां तांचे खातीर कांयच करूना ह्या बजेटा हाजेर. न्ही, एक गजाल सामकी खरी की रिजनल प्लॅन जितलो पळय लांबत गेलो, फॉर एग्जाम्पल फाटल्या आतां 10 वर्सां रिजनल प्लॅन ना. ताका लागून कितें जालें की अचानक आनी त्या काळान खूब वाड जाली. हावजींग सेक्टर वाडलोच ना अशें न्ही, पूण जमनी एवेलेबल नाशिल्ल्यो. ताका लागून जालें की ज्यो जमनी एवेलेबल आसात किंवा पयलीं ज्यो घेवन दवरिल्ल्यो थंय हावजींग प्रोजेक्ट आयले, पूण ते प्रोजेक्ट आज इतले म्हारग आसात की सामान्य मनशाक परवडना. हांव तर अशें म्हणून गोंयकाराचे परवडपाचे भायर पावल्यात. पणजेन आज जवळ जवळ 70 लाख ते 1 कोटी रुपया फ्लॅट फॅमिलीक सुद्दां परवडपाक शकना. अशें वेळार ते पत्रकारांचें म्हणिल्लें तें की गव्हर्मेंटा कडेन जे पळय जागे आशिल्ले, गव्हर्मेंट कोमदाद लँड आसा, गव्हर्मेंटा कडेन ग्राम संस्थेचे जागे आसात, गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या हावजींग बोर्डान जागे घेवन दवरिल्ले आसात, थंय जर अशें जर लो कॉस्ट जर हावजींग एफोर्डेबल हावजींग, त्याच भशेन अशे कांय प्रयोग आमच्या कांय बिल्डरांनी केल्ले आसात. तांकां जर थोड्यो जर सोयी सवलती दिल्ल्यो न्ही जाल्यार कांय बिल्डरांक सपोर्ट दिवन अशे तरेचे लो कॉस्ट हावजींग गव्हर्मेंटान इवन स्लम रिहॅबिलिटेशन तातूंतल्यान जावपाक शकतालें. अशें लो कॉस्ट हावजिंगाची जी गजाल उलयता पळय आनी किंवा हावजिंगाची गजाल उलयता तेन्ना एक गजाल वॉट आय अंडरस्टँड इज दॅट 2 तरेच्या लोकांक गोंयांत घरां परवडटा. एक म्हणजे तूं सामकोच गरीब आसपा जाय, ना तूं सामको श्रीमंत आसपा जाय. सामको गरीब म्हळ्यार आंबेडकर आवास योजना, तूं खंय तरी तुका ते प्लॉट मेळटा. फाल्यां आमी मागपाक गेल्यार थंय मेळना, कारण आमचो इनकम लेवल चड आसा. आमच्या लेवलाच्या लोकांक 50-60 लाखाची घराय परवडना. सो आमच्या खातीर घराच ना. सध्या असे प्रोजेक्ट येता जे फक्त 3 बेडरूम फ्लॅट्स बांदता. डबल बेडरूमाचे येना. सिंगल बेडरूम तर प्रथाच गेल्या आसपाची. डबल बेडरूमाची वता 3 बेडरूम, तो म्हणटा 1 कोटी काडून उडय. आनी एक गोश्ट आशिल्ली रिजनल प्लॅनान 5 लाख रुपया दिगंबरान तोंडान तरी सांगिल्ले, खरें केलें काय खबर ना, नॉन ऑक्युपन्सी टॅक्स लावपाचो आशिल्लो. म्हणजे जे ऑक्युपाय करिनाशिल्ले पळय तांकां 5 लाख रुपया हांगा भरचे पडटाले. तुजे कडेन कितले पयशे आसा आनी तूं गोंयांत फ्लॅट सुद्दां घेतलो, तुका पिंच येताली की आपल्याक बाबा भरचे पडटा. हांगा कितलेशे दोना पावला मिरामार एरियेन फ्लॅट खाली आसा, बिल्डिंग खाली आसा. हय, मागीर दीस इज रिसोर्स, आमचो लँड रिसोर्स तुमी ऑक्युपाय करून बसल्या. तुमी खंय तरी बॉम्बे पुणे आसा तुमच्या कुस्तार आनी गोंयकारांक घरां ना. सो हे जे आय डोंट थिंक देर इज समथींग टू एड्रेस दीस इश्यू इन द बजेट. आनी एक गोष्ट म्हणटा सगळ्यात जी मोस्ट पॉप्युलर गोष्ट बजेटांतली, 11 रुपयांनी पेट्रोल देंवलें. आतां 11 रुपयांनी पेट्रोल देंवलें मॅनिफेस्टो आशिल्लें म्हणटकीर ताका देंवचेंच पडलें. इट इज फॅक्ट. पूण 11 रुपयान पेट्रोल देंवन कितें एक्च्युअली कितें जाता, म्हणजे गोंयचे सामान्य मनशाक फायदो जाता, नुकसान जाता, ओवरऑल कितें जाता? एक गजाल खरी कितें जालां की लोक एका मानसीक लेवलाचेर पाविल्ले की आतां म्हारगाय वाडत वतली म्हणून. केन्ना तरी म्हारगाय कोण तरी आडोवपा ना. कारण प्रत्येक बजेट म्हणलें की पेट्रोल वाडलें, गॅस वाडलो, प्रत्येक हावज होल्ड जे कितें गरजो आसा ते वाडल्यो. तर कोण तरी एक धाडस करता आनी पेट्रोल कमी करता, आनी पेट्रोल कमी करप शक्य आसा हें ताणें पर्रेकारान दाखयलें. म्हारगाय म्हणल्यार इज म्हारगाय जस्ट टॅक्सेशन ही म्हारगाय,
काय इंट्रिन्सिक कॉस्ट नाही नाही एनीथिंग दॅट इज जें पळय कितें अशे तरेन बजेट इज कितें निमाणें किंवा अशे तरेन आपलें आंकडेमोड अशे तरेन करप की बाबा टॅक्सेशन किंवा एकूण पळय जे कितें आर्थीक पळय जो कितें ढांचो तो बदलून सामान्य मनशाचेर पेज कमी करप न्ही. कारण आतां पर्रीकारान जेन्ना पेट्रोल कमी केलें देशभर ताची चर्चा सुरू जाली. देशभर चर्चा सुरू जाली की एका सेंट्रल मिनिस्टरान म्हणलांय बी की बीजेपी कडेन 6 काय 7 राज्य आहात ताणें सगळ्यांनी पेट्रोल देंवचें म्हणून. सो वॅट जर आमी सदां कितें म्हणटाले पेट्रोल कित्याक वाडटा कारण इंटरनॅशनल क्रूड तेलाची प्रायस वाडलो कित्याक वता. पूण हाजोर आतां अशेंय कळ्ळें की स्टेट लेवलाचेर काय अशे टॅक्स आसात जाचे तुवें कमी अदीक करून लोकांचेर कमी पेज घालप शक्य आसा हें हातूंतल्यान सिद्ध जालें. पूण रुपेश टॅक्स एक कडेन कमी करप दुसरे कडेन खंय तरी वाडोवचोच पडटा न्ही. नाही पेट्रोला बद्दल जर रिएक्शन दितलो जाल्यार एक थ्रेट आसा की ऑनलायन अशें रिएक्शन लोक म्हणटाले कित्याक तूं पेट्रोल देंवयला की तुका कित्याक राग येता अशें म्हणून. पेट्रोल देंवयलें बरें केलें पूण तेजो फायदो कितें जातलो इन्फ्लेशनाक. इन्फ्लेशन कशें एरेस्ट जातलें कांयच जावचें ना. म्हणजे तुज्या घरा कडेन एकातले 300-400 रुपया तूं वाचोवं शकता मॅक्झिमम 1000 रुपया वाचोवं शकता. पुणून ताजी भाजी सवाय जातली ना बाकीच्यो गजाली सवाय जातल्यो ना. तूं डिझल इल्लें जर सवाय केलें ह्यो गजालीचेर इम्पॅक्ट जाताले. दुसरें पयलीं म्हणटिल्लें तुजे रिक्षावाले टॅक्सीवाले हांकां सांगता तूं की रेट कमी कर म्हणून ना. फाल्यां रिक्षा जर तूं चर्च स्क्वेअरांतल्यान आल्तिनाचेर वचपाचो जालो तो 80 रुपया घेता. आजूय तो 80 रुपया घेतलो म्हाजें पेट्रोल देंवलें म्हणून तो कमी घेवचो ना. सो हें गजाली करपाक जाय आशिल्ले. सेकेंडली ही सेड की स्मगलिंग ऑफ पेट्रोल आपूण आडयतलो म्हणून. पूण पेट्रोल देंवयलें इज अ पॉप्युलिस्ट मेजर पूण हाव इट ट्रान्सलेट इन टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन हें एक्सप्लेन करपाक जाय. आनी एक आसता की पेट्रोल देंवून टॅक्स जवळ जवळ झिरो करून जो पळय लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाला ती ट्रान्सपरन्सी काय आसपाक जाय न्ही की लॉस ऑफ रेव्हेन्यू फ्रॉम लास्ट इयर टू दीस इयर जो जाला तो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू तूं खंयच्यान भरून काडला. हांव एक खंय तरी एक पेपर वाचिल्लो तातूंत ट्रान्सपरन्सी ऑफ बजेट दीस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स की वेर एवर देर इज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू देर शूड बी टोटल ट्रान्सपरन्सी. आमकां एक ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटा. सो वील कम बॅक टू दीस व्हेरी आय थिंक क्रुशियल इश्यू आफ्टर द ब्रेक. सो वील कम बॅक सून आफ्टर द ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.